आताच खंडनाथ बाबांनी सांगला त्याप्रमाणे दामू नाईक हांणी रचिल्ल्या गीतांची चित्रगीत महासर्त म्हणजेच आमी जाका इंग्लिशीन म्युझिक व्हिडिओ अशें म्हणटात हे म्युझिक व्हिडिओ शूट करपाची ही महासर्त अशें म्हणिल्लें आसा। महासर्त म्हणपाचें फाटलें कारण म्हणजे एकाच सर्तीन भितर 10 वेगळ्यो वेगळ्यो सर्ती आसा। दामू नाईक हांणी बरयल्ल्या आणि ज्याचे रेकॉर्डिंग जालां आणि वेगळी वेगळी अशी 10 पदां आमी सगळ्यांनी खूब लोकांनी केन्ना ना केन्ना तरी आयकल्लीं आसा। अशा 10 रेकॉर्ड केल्ल्या पदांचेर म्युझिक व्हिडिओ शूट करपाची एक सर्त, ही गीत चित्रंगी ह्या नावाची ही सर्त, ज्याचे एंट्रीज घेवपाची टायम आताच्यान सुरू जाता आणि 13 मे पर्यंत म्हणजे जवळपास 15 दीस हाजो कार्यकाळ मदीं आसा। आणि ही जी सर्त आसा ही ऑल गोवा सर्त आसा। गोंयभरच्या कोणेय ह्या सर्तीन वांटेकार जावंक येता आणि ही जी सर्त आसा हातून भितर 10 जी वेगळी वेगळी सॉंगां आसात, 10 सॉंगाक 10 वेगळी वेगळी फर्स्ट प्राइज आनी सेकंड प्राइज आसतली। म्हणजे एकूण पळोवंक गेल्यार एका महासर्तीन भितर 10 वेगळ्यो वेगळ्यो सर्ती अशी ही संपूर्ण पुराय अशा ह्या सर्तीचे रूपरेषा आसा। हाका कोणूय एकलो इंडिव्हिज्युअल वा खंयचेय वेगळे वेगळे ग्रुप आसात किंवा इन्स्टिट्यूशन, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन हाच्या वतीन सुद्धा पार्टिसिपेट जावपाक येता। सर्तीन वांटेकार जावपी हाचे कडेन आमी गोंयकारां खातीर म्हणिल्लें आसा, पूण कोणूय इवन असो जर कोणी भुरगो आसा जो गोंयच्या इन्स्टिट्यूशनान शिकता आणि ज्याच्या कडेन गव्हर्नमेंट एक्रेडिटेड अशा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाचे कसले आयडी कार्ड आसा जाल्यार सुद्धा ताज्यान हातून वांटेकार जावपाक येता। हाका कसलीच एंट्री फी ना। सॉंग्स जी आसतली ही 10 सॉंग्स ही प्रत्येक वांटेकार जो पार्टिसिपंट आसतलो 13 तारखेक हांगाच रवींद्र भवनात हाजी एक सॉंग सिलेक्शनाचो एक इव्हेंट जातलो। ज्या दिसा पार्टिसिपंटान हांगा येवन हे सॉंग आपले सिलेक्ट करपाचे आसा। वेगळे वेगळे रुल्स आसात, जे रुल्स तुमचे पर्यंत आमी पावयल्ले आसात। ह्या रुल्सांच्या आधाराचेर ही पुराय सर्त जी आसा ही सर्त आयोजित केली वतली। स्टुडंट्स जे आजकाल मे बी स्वतः बरे रील्स करतात किंवा बरो कॅमेरा वापरूंक जाणात, म्युझिकान इंटरेस्ट घेतात, कलाकार आसात, अशा सगळ्या कडेन हांव आवाहन करूंक सोदतां तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान की येयात, वांटेकार जायात। गीत चित्रंगी ही म्युझिक व्हिडिओ म्हणजे चित्रगीत तयार करपाची ही जी महासर्त आसा, या महासर्तीक वांटेकार जावपाक तुमकां सगळ्यांक आमी उलो मारतात। हे जे आतांच तांणी सांगलें त्याप्रमाणे ही जी महासर्त ही युव संजीवनी मडगांव, त्याचप्रमाणे कोंकणी नाटक संगीत अकादमी हे दोन्ही संस्था मिळून आयोजित केल्ली आसा। आणि ही पदां जी आसात ही सगळी पदां दामबाबाले घोडे ह्या संस्थेच्या सौजन्यान आमकां सगळ्यांक मेळिल्ली आसात। दामू नाईक हांणी बरयल्ल्या ह्या सगळ्या पदांचेर आधारीत ही सर्त आसा। तेन्ना तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता की प्रत्येक ह्या फिल्डान आशिल्ल्या मनशा पर्यंत ही माहिती पावची आणि चड लोकांनी ह्या सर्तीन भितर वांटेकार जावचे। 10 पदां 10 प्रायजां म्हणजे वेगळी वेगळी प्रायजां, प्रत्येक पदाक एक पयलें प्राइज एक दुसरें प्राइज। 50,000 रुपयांचे पयलें प्राइज प्रत्येक पदाक आसा आणि 30,000 रुपयांचे दुसरें प्राइज प्रत्येक पदाक आसा। म्हणजेच एकूण 10 पहिली प्राइजां आणि 10 दुसरी प्राइजां, म्हणजे जवळपास वट्ट 8 लाख रुपयांची बक्षिसां ह्या पुराय महासर्ती भितर दवरिल्ली आसात। तेन्ना ह्या संधीचो सगळ्यांनी आपली कला दाखोवपाची ही संधी आसा
आपल्या भितर आशिल्ली फिल्म मेकिंगाची कला जावं, व्हिडिओ मेकिंगाची कला जावं, दृश्य स्वरूपात जे हे आपली कला सादर करपाची ही जी संद आसा म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ही घेवची. हाजे गुगल फॉर्म, ह्या गुगल फॉर्माचेर हे फॉर्म आमच्यान भरूंक जाता. खूब सादें सरळ सोपें अशें एंट्री फॉर्म आसा जातून फक्त आपलें नाव, आपलो फोन नंबर, ईमेल आयडी, कितली सोंगां आपूण करूंक सोदता, कारण मॅक्सिमम 3 सोंगां सुद्दां एकलो वांटेकार करूंक शकता. ताका लागून कितली सोंगां आपूण करूंक सोदता इतलें सादें सिंपलशें इन्फॉर्मेशन त्या एंट्री फॉर्मान भितर आमकां घालून गुगल फॉर्म सबमीट करपाचें आसा. जाका कोणाक गुगल फॉर्म एक्सेसिबल ना तांचे खातीर ऑफलायन फॉर्मां जी भरून आमकां दिवपाची आसा तशी सादी ऑफलायन फॉर्मां सुद्दां आमी तातूंत दवरिल्लीं आसा. जी फॉर्मां जवळपास गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्या रवींद्र भवनांनी, म्हणजे उदाहरणार्थ मडगांव रवींद्र भवनान मनोहरबाब बोरकार हे आमचे बरोबर आसा, हांकां संपर्क करून हांचे कडल्यान फॉर्म घेवन थंयच फॉर्म सबमीट करूंक जाता. राजीव कला मंदिर फोंड्या हांगा दीपक नायक बोरकार हांकां कॉन्टॅक्ट करून तांचे कडेन थंय फॉर्म घेवन आनी फॉर्म थंयच दिवंक मेळटा. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा पणजे हांगा निलय नायक हांचे कडेन फॉर्म दिवंक जाता. रवींद्र भवन वास्को हांगा जयंत जाधव हे स्वता रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन आसात थंय, हे हांचे कडेनूय बी थंय फॉर्मां उपलब्ध आसतलीं. साखळे रवींद्र भवन हांगा दत्ताराम चिमुलकार हांचे कडेनूय बी फॉर्मां उपलब्ध आसतलीं. थंयच फॉर्म भरून खूब ल्हानशे फॉर्म आसा, सादें सरळ सोंपें फॉर्म आसा, थंयच दिवंक जाता. आनी त्या भायर गुगल फॉर्माचो एक QR कोडूय बी आमी फुडल्या दिसांनी सगळ्याक पावयतले. हे QR कोड स्कॅन करत जाल्यार बी ऑटोमॅटिकली ते गुगल फॉर्म जे आसा हे ओपन जातले. तेन्ना खूब सादी सिंपल अशी ही पद्दत दवरिल्ली आसा जातूंतल्यान फॉर्म भरप. हे फॉर्म भरल्या नंतर 13 तारखेक बुधवार हांवें सांगलें तशें 13 तारखेक प्रत्येकान एंट्री जो पार्टिसिपंट आसा ताणें हांगा रवींद्र भवनान येवन आपलें सॉंग सिलेक्शन करपाचें आसा. हे सॉंग सिलेक्शनाची पद्दत बी त्या वेळार आमकां सगळ्यांक कळटली. हे करून आमकां सॉंगान पार्टिसिपेट जावंक येता.